विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेले संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. मेगेलोटू आसंती वाणी प्रभू हांनी बायोलॉजी लेक्चरर जावन काम करता आसंती तशीच नीट सीईटी कोचिंग घेतांती. हांगेल हवी आसू कसा म्हणारी हांनी न्यूज पेपरांतू लेखन बरयतांती तशीच संगीत नृत्य करकुशल अशी सक्कड विशयांतू हांकां आसक्ती आसा. तशीच आमगेलोटू आसंती चेतना पंडित हांनी फायनान्स सर्विसेसांतू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर जावन काम करता आसंती कंप्युटरांतू एक्सपर्ट हांनी. हांगेले हवी आसू कसा म्हणारी वाजूचे रांदप करचे पद म्हणारी पोरणे पद आयकुचे म्हळ्यार फिल्म सॉंग्स तशीच लाईट म्युझिक आयकुचे आनी संगीतांत वरकेन हांकां आसक्ती आसा. तुमकां दोग जणांकय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आसा. आमगेले संस्कृती संभ्रम आयज ह्या कार्यक्रमांतू आज आमी दीपावळी ताजे महत्व आनी आचरणे विशय तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करतांती. असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया ओम शांती शांती शांती. हाजे अर्थ असतोमा सद्गमया म्हणारी असत्यादकुनू सत्याक, तमसोमा ज्योतिर्गमया अंधकारादकुनू उजवाडाक, तशीच मृत्योर्मा अमृतंगमया मृत्यूदाकुनू अमृतत्वा कडेन म्हणून साधारण जावन आमकां गोत्त आशिल्ले अर्थ ह्या समवर्केन वय जाल्यार ह्या पटी ह्या दीपावळी सद्या येता आसा. दीपावळीचे एक संभ्रमाचे एक आचरणे वट्टू ह्या दीपावळीचे एक कॉन्टेक्स्ट घेवन आम्ही ह्या एक श्लोकाचे अर्थ आजी विश्लेषण करूया. असतोमा सद्गमया म्हणारी असत्यादकुनू सत्या वच्चा म्हणारी असत्य म्हणारी फट्टी म्हणून हांगा असत्य म्हणून सांगलारी एक तात्कालिक सत्य. आत्ता आम्ही आमगेलेच एक मनुष्याले अस्तित्व घेतलारी जनन आणि मरण ताजे भितरी आम्ही आमगेले एक जीवन ह्या भुंयची वैरी आसा त्या एक सत्य आम्ही पुरा आजी वांचून आसंती त्या एक सत्य जाल्यार आम्ही परमनंट जावन ह्या भुमी वैरी आसच्या जातव्या ना तशें जावन आम्ही हांगा आसचे एक तात्कालिक सत्य. आता उदाहरण दिवका जाल्यार आम्ही आकाशारी मोड पळयतांती ह्या मोड पळयतना आमकां चंद दिसता ಸ್ವಲ್ಪ वेळार त्या मोड मुखार वचून आसता एक करगून आसता. सो ह्या एक तात्कालिक सत्य म्हळ्यार पुरा टेम्पररी परमनंट न्हय म्हणून. एक कॉटन कॅन्डी बॉम्बई मिठाई म्हणटा पळय त्या आम्ही पळयतना आश जाता फ्लफी फ्लफी आसता एक कुडको घेवन तोंडा घालली कुडले करगून वता. त्या पळयलेले सत्य करगून वच वरकेन तितलेच सत्य म्हण सांगलार आमगेल ह्या एक भौतिक जिवनांत आसचे कसल्या म्हळ्यार मेगेला आस्ती आस पास्ती आस बंगार आस दुड्ड आस संबंधीक आस ह्या पुरा आस ना म्हणणे जाल्यार ह्या पुरा एक तात्कालिक सत्य ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ म्हणटांती म्हळ्यार उदका वयचे एक गुಳ್ळुशी केदनय डिसपियर जावच्याक पुरो. तशें जावन आमी ह्या एक विशय अर्थ करून घेवका. तात्कालिक सत्य म्हळ्यार असत्य न्हय एक टेम्पररी सत्य म्हणून सांगून. तस जाल्यार सत्य कसल्या सत्य म्हणून सांगल्यार त्रिकाल सत्य म्हळ्यार सार्वकालिक सत्य. सार्वकालिक सत्य कसल्या तो एकलोच परमात्मो म्हळ्यार काली आशिल्लो आजी आस फाई आस तो केदनय आसतलो एक परमात्मो आमकां राखतलो म्हणेल एक सत्य ते आम्ही मनांत घेवका. त्या जावका जाल्यार आमकां ज्ञान जावका. सांगचे मस्त सुलभ म्हणून दिसच्या पुरो न्हय व्या मस्त सुलभ म्हणून जाल्यार आमगेले मालगडान ह्या श्लोका मुखांतर आमकां ह्या सत्य सांगिल्लें आसा. सो हे ज्ञान कसल्या म्हळ्यार तमसोमा ज्योतिर्गमया अंधकारादकुनू उजवाडा कडेन अज्ञानादकुनू ज्ञाना कडेन वच्चे तसले एक ज्ञान म्हणून आम्ही हांगा लेख म्हळ्यार सत्य त्याच सत्य एक मनुष्य म्हणून सांगलार. आता मनुष्य जो प्राणी आम्ही ओटू घेतलार आमकां कसं जावका जीवन काडच्याक आहार जावका न्हीद जावका एक मनशाक एक भय्य म्हणून आसता म्हळ्यार एक सुरक्षित भावने जावका. तशीच एक मैथून म्हळ्यार एक संतती करचे एक गुण ते आमगेला एक चारय मनुष्याक आनी प्राणीक एकुल्याक आसचे. मनुष्याक एक एक्स्ट्रा आसचे कसा म्हळ्यार ज्ञान त्या प्राणीक आसना ते आमकां आसता ते देवान आमकां दिल्लेले. ज्ञान नसलेले मनुष्य पशुक समान म्हणून सांगून म्हणटात. तस जावन ह्या
तात्कालिक सत्या दाखवून सार्वकालिक त्रिकाल सत्याक वच्चित असल एक ज्ञान आम्ही संपादन करका म्हण सांगून आमगेल पूर्वजांनी आमका सांगला. म्हणा कसले एक शाश्वत नाही त्या एक मनस्थिती रे भगवंताल ध्यान करून हंग आसका म्हणले एक मनस्थिती येवचे तितले सुलभ ना ताका आम्ही प्रयत्न करका म्हण सांगून मलगड्यान सांगला. आणि मृत्योर्मा अमृतंगमया मृत्यू दाखून अमृतत्वा कडेन म्हळ्यार मरण ह्या देहाक मात्र आत्माक नाही म्हणलेले एक सत्य त्या आम्ही घेतला रे आमगेले जीवन एक भारी लायक रितीर चलासुचाक जाता म्हण सांगून एक ನಂಬಿಕೆ आमगेल मलगड्याल. तशीच ह्या दीपावळ्यात आम्ही दिव जळयतांती ह्या एक श्लोकाक ह्या दिव म्हणलेला एक प्रॅक्टिकल निदर्शन म्हणता पळय प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल तशें ह्या दिव म्हणलेला दीपावळी जळोवचे एक दिव आमकां एक ज्ञान दिता. आता उज्या तापाक कशी ह्या त्याल करगून दीप म्हळ्यार ज्योती दितके तशीच आमगेल भितर आशिल्ल्या एक अज्ञान ह्या एक नकारात्मक चिंतने वाईट आलोचना ह्या पुरा एक सुज्ञानाचे एक ज्योतींतू नाश जावन आम्ही एक सुज्ञान मूर्ती जावन भायर येवका म्हण सांगून ह्या एक दीपावळीच्या परबेचे आशय ह्या श्लोकाच वरकेन एक आशय. दीपावळी म्हळ्यार आवळी म्हण सांगल्यार सरणी म्हणू एक सालू म्हणू सो सालू सालू जावन आम्ही ह्या दीपावळीक आमगेल घरा येदोर एक दिव जोडून दवरचे संप्रदाय आमगेल मालगाडान केला भारी एक चंद रितीचे एक आचरण ह्या म्हणून म्हाका दिसता. वय दीपावळी म्हळ्यार तुम्ही सांगला म्हणकेची दिव्याचे पराब आश्वीज कृष्ण त्रयोदशी त्या दिवसू समुद्र मंथना वेळारी महाविष्णू धन्वंतरी जावन उद्भव जालेलो दिवसू. धन्वंतरी आयुर्वेदाचे देव जावन आस तशींची पुरा देवांक तो चिकित्सक म्हण सांगून सांगताची. तागेले एक हातांतू आयुर्वेदाक संबंध पाविले ग्रंथ तशींची अनेक हातांतू अमृत भरलेले कळश दोरगेन आसता. त्या खातीरची धनत्रयोदशी दिवस नॉर्थांतांनी धनतेरास म्हण आचरण करताची हांगा आम्ही धनत्रयोदशी म्हण सांगून सांगताची. ह्या धनत्रयोदशी त्या दिवसू घराक खंयची एक लोहाचे वस्तू हाडल्यार ते शुभ म्हण सांगून सांगताची. ते लोह भांगार जावका म्हण ना रुपे तांबे आणि पूड सकड रांदपाकूड आमी उपयोग सुतसले आयदान वरकेन हाडचे आशिल्ले क्रम आसा. तशींची वाहन खरेदी करची जाल्यार आणि खंयची एक इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स आमी घेवची जाल्यार ह्या दिवस मस्त प्राशस्त्य म्हण सांगून सांगताची. आणि कितलकी कडेन फार्मर्स म्हळ्यार कृषीक जावन आशिल्ल्यांका गाद्याचे काम करतल्यांका गाद्द आशिल्ल्यांका सकड ह्या धनत्रयोदशी दिवस भारी श्रेष्ठ म्हण सांगताची. त्या खातीर एक ते कशें आचरण आयले म्हण सांगच्याक एक कहाणी आसा. श्रीमान नारायणू लक्ष्मी सहित लोकसंचार करताची तो भुवीक येता. भुवीक येताना अशी मुखार वतना तो एक जाग्यान तू रब्बून लक्ष्मीक सांगता तू ह्या जागे दाखून हालच्या नज हांव थोड्या वेळानी वापस येता म्हूण सांगून. जाल्यार लक्ष्मी चंचल तिगेल मन चंचल जावन ती चिकेची त्या जाग्या दाखून मुखार वता. थंय त्या गाद्यान तू कब्बू बेळसून आसताची तशींची ते कब्बू स्वीकार करता. मागीर त्याची लागींचे एक गाद्यान तू फूल आनी बेळसील आसता तेदना ती त्या पुरा काणयेन अलंकार करून येता. तितलं म्हणताना महाविष्णू वापस येवन हे सक्कड पळयता आणि लक्ष्मीक सांगता आम्ही भुंयतू खंयचे जना लागीं कसले स्वीकार केला री तांगेल घरकड 12 वर्ष आम्ही राबू का तशी जावन तू हांगा 12 वर्ष राबू का ताजे नंतर तू वैकुंठाक वापस येता म्हूण सांगता. तशींची महाविष्णू वैकुंठाक वापस जाता. तेदना थंय आशिल्ले कृषिक म्हळ्यार ते तोटाचे गद्द्याचे यजमान भारी कुशीनी भक्तीनी लक्ष्मीला आराधन करता. आणि लक्ष्मी आशिल्लो जागो आमी सांगता म्हणून ना ते भोर न्हू तागेले गाद्दो बोर न्हू तागेले घर बोर न्हू तो श्रीमंत जाता. तशींची कालक्रमेण महाविष्णू वापस येतरी तेदना ते कृषिक सांगता लक्ष्मीक वापस व्हरच्याक हांव तुका सोडना लक्ष्मी शाश्वत जावन हांगा राबू का म्हूण सांगून मागून घेता. जाल्यार महाविष्णू कसं सांगता एक वर दिता त्या कृषिकाक कसन की म्हूण सांगल्यार आज आश्वीज कृष्ण त्रयोदशी धनत्रयोदशी ह्या दिवसू तू कलश प्रतिष्ठापन करून लक्ष्मीला आराधन केल्यार खंयचे रितीरी लक्ष्मी अंश शाश्वत जावन हांगा आसता म्हूण सांगून घेनू ही एक कहाणी.
ह्या खातीरीची कृषीक जेलेले गद्द कोणाक आसकीत आनी तांगेले बेळ्यांक पुजा करचे हे सक्कड एक क्रम आसा. तशींची धनत्रयोदशी दिवसू दीपदान म्हळ्यार दिवो घेवन पणटी म्हण सांगताचे ते घेवन दान करचे वरकेन क्रम आसा. तेन्ना तांगेल्या व्यापारांतू अभिवृद्धी जाता म्हण सांगून वरकेन सांगताचे. दीपावलीचे दुसरे दिवस अभ्यंग स्नान म्हण करतात. अभ्यंग स्नान म्हळ्यार घरांत आशिल्ले पुरो लोकांनी त्याल लावन घेवन न्हावन हाडलेले नवे वस्त्र घालून घेवन देवा मुखार राबून आमगेले इतले दिवसाचे जो जिवनांत आशिल्ले अंधकार पुरा वचून आमगेले जिवनांत उजवाड येवंक म्हूण सांगूंक घेवन घरांत आशिल्ले मालगड्यांक पुरा पांय पडून गोड पोव खावचे एक संप्रदाय आसा. हे अभ्यंग स्नान कल्ले येता म्हळ्यार द्वापर युगांत कृष्ण परमात्मा नरकासुरा मारून तागेले अंगाक लागील रगत पुरा काडूक म्हूण सांगून तो अभ्यंग स्नान केला म्हूण सांगून एक काणी आसा. आयुर्वेद प्रकार अभ्यंग स्नानाक मस्त उपयोग आसा. आता आम्ही अभ्यंग स्नान केले निमित्ती मानसिक आणि दैहिक ಒತ್ತಡ कमी जाता, देह हगूर जाता, आमगल चामारी कांती वाढता, अशी पुरा मस्त उपयोग आसा ती. सो आमगल पूर्वजान केल्ले हे संप्रदाय मस्त उपयोग आसना. वय अबा खंडित. आता तुम्ही नरकासुराला प्रस्ताप केला. नरकासुराला एक काणी आसा म्हळ्यार नरक चतुर्दशी म्हणून वरकेन आमी आचरण करतात. हे राक्षसाल कसं आचरण अबा म्हणून सांगून एक मनांत येता पळय. आश्वीज मासाच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशीक आम्ही नरक चतुर्दशी म्हणून आचरण करतात. हिरण्याक्षू म्हळ्यार एकलो राक्षस असता. तो राक्षसू एक पटी भुवीक अपहरण करून म्हळ्यार भूमिताई तिक अपहरण करून पाताळ लोकांक घेऊन वता. तेदना महाविष्णू तिक रक्षण करचे खातीर वराहाले रूप घेवन तो पाताळ लोका वचून भुवीक तागेले तकून रक्षण दिता. म्हळ्यार तिक येता आसतना दवरका म्हणून सांगून तागेले एक प्रयत्न आनी तो त्या राक्षसाले संहार करता. आयास परिहार कोण घेवच्याक ताण बशिलता वळी तागेले एक हुमेच्या हनी भुंयची वयरी पडता. ते हुमे हनी दाखोवन एक युवक म्हळ्यार एक वड्डील एकलो चल्लो जन्म घेता. पूर्ण प्रमाणारी वड्डील चल्लो तो जन्म घेता. जन्म येताना भुवीक खुशी जाता म्हळ्यार तिगेल पूत जावन ती स्वीकार करता. तर विष्णूला निमगेता म्हळ्यार वराह रूप आशिल्ले विष्णूला निमगेता. हक्का मेगेल चरडाक आशीर्वाद दी म्हणून सांगून विष्णू तागेल एक दंत दाडे म्हणून सांगून त्या दिता ताका आनी सांगता खंयचे एक कष्टाचे एक परिस्थिती तू येताना ह्या दंताचे तू उपयोग करी येता. धर्मा मार्गार चल खंयचेची वायट काम कोरनाका म्हणून आशीर्वाद दिता. हे जल्ले कृतयुगांतू तशीचे कृतयुग जाता, त्रेतायुग जाता, द्वापर युग येता. द्वापर युग श्रीकृष्ण परमात्माला अवतार म्हणून सांगिता. हागेल उपटळ व नरकासुर असता भायरी बलिष्ठ जाता म्हळ्यार ताका निमगेताला सनांती पुराजन उपद्रव दिवचे, देवदेवते तांकां उपद्रव दिवचे. मागीर इंद्र भिवन पुरा देवते तांकां वट्ट करून कृष्णाला येता. कृष्णाला येवन सांगता कशी पुणे आमके रक्षण करी म्हणून सांगून कृष्ण सत्यभामेल वट्टू गरुडाल वयरी बैसून तागेला युद्ध करच्याक प्रगज्योतिपुरा म्हणून सांगून ताणासचे गांव थंय वता. थंय वचून तांणी युद्ध करतांती. मस्त वेळ युद्ध जाता रे नरकासुर आनी कसले सलवता म्हूण येताना ताका त्या दंताच उडगास जाता. तो त्या दंत काढून कृष्णाल वयरी प्रयोग करता. कृष्ण बोध चुकून पडता. सत्यभामे त्या युद्ध मुखार शिता. ಸ್ವಲ್ಪ वेळान कृष्णाक प्रज्ञ येताना तो तागेल सुदर्शन चक्र काढता. सुदर्शन चक्र काढताना नरकासुराक ज्ञानोदय जाता. तो कोण तो विष्णुलेच एक अवतार म्हणून ताका कळता. तागेल पायार पडता. मक्का संहार करचे पशी पुढे मक्क एक वर दी. सक्कड जनान मेगेल नाव केदनय बुडगास करून घेवची तशी शाश्वत जावन तू दवरका म्हणून सांगून तो निमगीता. महाविष्णू म्हळ्यार कृष्ण जायता म्हणून सांगून ताका वर दिता. मागीर तागेले संहार करता. तशीच ताणे बंधना दवरलेले 16,000 राजकुमारी तांकां पुरो हो बिडुगड करता म्हणून वरकेन काणयेन तस नरकासुराला वध जाता रे कृष्ण त्याल पुसून त्या पाप परिहाराक नर्ता म्हणून सांगून एक प्रतीती वरकेन आस. वय दीपावली त्या दिवसू पटाकी मारचेची एक संभ्रम म्हणून सांगून सांगेत. पटाकी नाशी दीपावली अपूर्ण म्हणून वरकेन सांगेत. तशीच पटाकी एक संभ्रमाचे संकेत जावन आसा. पटाके मारतना उजवाड येता तशींची शब्द येता. हे उजवाडो आनी शब्द दुष्ट शक्तींक नाश करता. तशींची
समृद्धीक आपयता. समृद्धी म्हळ्यार हांगा आमी लक्ष्मी म्हणून वरकेन सांगयत. ह्या दिपावळी त्या दिवस पटाकी मारचे आचरण कशें येयलें म्हूण सांगलारी, रामान रावणाक संहार करतरी अयोध्याक वापस येताना थंयच्या जनान पुरा जनांनी मेळ्ळू पटाकी मारनू रंगोली घालनू संभ्रमाचरण केलाले म्हूण सांगून एक काणी आसा. तशींच तुम्ही त्या वेळेक कृष्णाला नरकासुराला काणी सांगली. त्या नरकासुराला वध जातरी तागेले देह छिद्र छिद्र जावन तागेले अंगांग छिद्र छिद्र जावन ते भूमीक पडताना पटाकीशे फुटले म्हूण सांगून वरकेन एक काणी आसा. आणि पुढे पटाकी त्या मारता आशिल्ल्यांची म्हूण सांगून सांगलारी, पटाकी मारताना ते धुवराक ते वाऱ्यान तशील सकड क्रिमी मरता आशिल्ले. म्हळ्यार त्या कितले की सकड कायलो वाऱ्या निमित्त येवचे आशिल्ले. वाऱ्या निमित्त येवता आसले क्रिमी निमित्ती कायल येवचे. ताजे निमित्ती हे पटाकी मारला तेन्ना ते क्रिमी पुरा मोरनू वारे क्लीन जाता म्हूण सांगून वरकेन सांगता आशिल्ले. तशींच हे रंगोली रंगोली देवांकांनी स्वागत करचे आसले एक संकेत जावन आसा. बण्ण बण्ण रंगोली घरा येद्रा घालारी मस्त शुभ म्हूण सांगून सांगताची. तशींच हे पटाके आसच्या पुरो रंगोली आसच्या पुरो दोन्हीची संभ्रमाचे तशींच समृद्धीचे संकेत जावन आसा. जाल्यार कोणाकय बाद जायना तशी जाग्रतेरी पटाकी मारलारी हे परबेचे संभ्रम 2 वांटो चड जाता म्हूण सांगून मिगेल अभिप्राय आसा. आम्ही दीपावळी म्हळ्यार स्वीट्साचे उडास येता. आम्ही पहिले कालांतू अम्मा आजी पुरा घरांतू मेळनू मांडो उंडो चकुली पेणोरी नेवरी पुरा घरांतू कोरनू आजबाजू लोकां वांटून संबंध लोकांक पुरा दित आशिल्ले. आतां काला लोकांक खंय फुर्सत ना न्हय, फायतन स्वीट्स हाडून पुरा वांटतात आमी. आणि आत्ता सुमार लोक स्वीट्स खायना ती त्याच खातीर ड्राय फ्रुट्स वांटचे एक ट्रेंड सुरू जाल्या. आणि आत्ता कामावत लोकांक थंय तांणी स्वीट्स दिता ती उडगीर दिता ती. आता थोडे लोक बोनस वरी दिता ती. सो दीपावळी संभ्रम जास्त चल नव्हे. पळय तशीच दीपावळीचे दिवस आमी 5 दिवस केलो जन कार्तिक मास सगळेची भायर दिव उजळयतांती. ताजे महत्व आमी तावळीची उलयलांती. जाल्यार ह्या दीपावळी दिव लावचे एक संप्रदाय केदन सूर जालेला म्हूण एक आमी आलोचन करूया. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ವತ್ತ ते सीतेला अपहरण जाता. ते तो रावणाक संहार कोरनू सीते आणि लक्ष्मणाला ಒಟ್ಟು वापस अयोध्येक येताना अंधकार काळोख म्हळ्यार अमावास्ये लागी असता. तश जेवण सगळे अयोध्या नगरी काळोख आशिल्ली निमित्त अयोध्या वासी त्यांनी कसं केलं आमगेल राय वापस येता असं म्हणून सांगून सगळे नगरी दिव उजळून आचरण केलं. म्हळ्यार एक संभ्रम आचरण केलं रायाक एक स्वागत करचे खातीर. त्या समयादाकून ह्या दिव लावचे एक क्रम आयल्या म्हणून एक सांगता ते. तशीच नरकासुराल वधेचे आमी उलयलां ते वायटा वैरी चांगाचे विजय त्या खुशी खातीर वरकेन दिव उजळयतां ते म्हणून सांगता ते. मागीर अमावास्ये म्हण सांगल्यार एक काळोख काळकाचे एक दिवस ते दिवस एक भयंकर काळोख आसा म्हणून सांगता ते. ते दिसू लक्ष्मी आमगेल घरकड येता म्हूण वरकेन एक प्रतीत आसा. लक्ष्मी आमगेल घरा येताना आमी कशें दवरून घेवका आमगेल घर काळोख दवरून घेतल्यार एक चंदाय आसवा ना न्हय. ताजे निमित्त घर पुरा शुद्धी कोरनू नक्क जालेल पुरा पळय पोरणी पुरा उड्डोनू मागीर फुट कोरनू पुसून रंगोली घालनू तुमी सांगला म्हणकेची रंगोली घाल जातरी दिव पुरा जोडोन तिकेक स्वागत करच्याक आमी एक तयार करचे वरकेन हा दीपावळीचे एक समय म्हणून येता. मागीर आनी एक विशेष म्हळ्यार यमदीप म्हणून सांगून एक तुमी आयकून आसच्या पुरोन ते एक आमी लायता ते. ह्या घराच्या भायर तुळसी लागी दक्षिण दिक्काक तोंड कोरनू ह्या दिव आमी जळयता ते. म्हळ्यार पुरा जन कुटुंबाचे प्रार्थना कोरून दवरता ते. कुटुंबाचे कोणाकय अपमृत्यू येवच्या नज्ज म्हणून सांगून देवाला मागून त्या दिव दवरचे एक क्रम आसा. वय अशींची दीपावळी त्या दिवस अमासेचे विषय सांगचे जाल्यार आश्विज मासाचे अमास मस्त मंगळकर म्हूण सांगून सांगताची. विंगड अमासे पशी हे अमास मस्त विभिन्न जावन आसा. खंयचे एक व्यापार की नवे बिझनेस स्टार्ट करचे जाल्यार हे दिवस मस्त प्राशस्त्य जावन आसा म्हूण सांगून सांगताची. आणि कितले की जन लेखपत्राचे व्यवहार आशिल्ले तांगेले लेखपत्राचे पुस्तक त्या दिवस क्लोज करून नवेंची पुस्तक प्रारंभ करताची म्हूण वरकेन सांगताची.
ह्या दिवसू धनलक्ष्मी पूजेक मस्त महत्व दिलेलं असं. क्षीरसागरादकून समुद्र मंथना वेळारी लक्ष्मी उद्भव जलले ह्याची दिवस. तशींची आम्ही त्यावेळ सांगलाय रामानं रावणाला संहार जातरी अयोध्येक येताना पुराजनांनी दिव उजळवणू, पटाकी मारणू, रंगोल घालणू संभ्रमाचरण केलंय म्हण त्या इत्याग केलंय. त्या दिवसू काळो कशिलो म्हळ्यार त्या दिवस अमास. त्या वरकेन एक प्राधान्यतच ह्या दिवसाक. तशींची अंगडी पूजा ह्या अमासे वेळारीची अंगडी पूजे वरकेन करताची. अंगडी पूजे त्या दिवसू फुल दिवसू अंगडनी सकड क्लीन करणू. हे क्लीन म्हणून सांगलारी डीप क्लीन म्हणून सांगून सांगेत. आम्ही सदांय आमगेले काम करची जागाने आम्ही क्लीन करताची जाल्यारी हे शुद्धीकरण कशी म्हळ्यार चिकेची डीप म्हळ्यार मुल्ल मुल्ल क्लीन करून न्हू चंद करून शुद्ध जातरी अंगडनी अलंकार करून फुल्ला अलंकार लैटा अलंकार असच्या पुरा करतरी कलश रुपारी लक्ष्मी प्रतिष्ठापन करताची. ಕೆಲವು ಕಡೆನ कळश दवरनाती फोटो म्हळ्यार लक्ष्मी गणेशाले फोटो दवरनू देवाक आराधन करताची. मागीर नैवेद्य आणि आरती पुरा जातरी त्या प्रसाद पुरा जनाके वांटून पटाकी मारनू अनेक रितीरी संभ्रम करताची. ह्या अमासे त्या दिवसाचे महत्व जावन आसा. तशीचे दीपावळींतू आम्ही ह्या अष्टपट्टी गुडदीप म्हणून ऐकलांत ट्रेडिशनल आमगेले सांप्रदायिक गुडदीप त्या पळोवचे भारी चंद. आतां मस्त नमना येवन आसता जाल्यार हज्जी चंद आहे कंचा काही ना. त्या ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ आम्ही घरकडेच वर्केन करत आशिल्ली ती पुरा बड्डी पळय कल्याकाचे कट्ट कोरनो त्या पुरा ಒಟ್ಟು जॉईंट कोरनो ताका पुरा बंड बಣ್ಣाचे नी पेपर पुरा घालनो घरकड वर्केन कितले पट्टी केल्लेले आसा. त्या गुडदीपू आम्ही घरा भायर लांबून ताजे भितरी दिव उजळयत आशिल्ली फुडली कालांतू. आतां इलेक्ट्रिसिटी आशिल्ले निमित्त एक बल्ब उजळोन आम्ही दीपावळीक मात्र नाही सगळे कार्तिक मास तुळशी पूजा जावन कार्तिक मास तर आम्ही त्या गुडदीपू भायर दवरतात ती. होय आता तुम्ही सांगेल वारे गुडदीपाचे एक कॉम्पिटिशन वरी सुरू केल्या. आता मस्त स्कूल्स कॉलेजेस ऑर्गनायझेशन हे आता जनरेशनाक सृजनात्मक शक्ती वाढव म्हणून सांगून कॉम्पिटिशन. आता नमनी गुडदीप पळयतात नव्हे आम्ही गमटे गमटे गुडदीप पुरा पळयतासी. आता दीपावळी समयांतू आम्ही बलिपाड्यम वरी आचरण करतात. हे आचरणे आम्ही बली चक्रवर्तीक उडवासपोंगेन करचे. बली चक्रवर्ती महावीर पराक्रमी आणि महाविष्णू भक्त. ताका एक आशिल म्हळ्यार आणि दानीवरी असतो महादानी आशिलो. ताका एक इंद्र पदवी घेवंक म्हणून मस्त मनांत उरता. ते विष्णू परमात्मा कळता. विष्णू परमात्मा वामन अवतार घेवन भूमी येता. भूमी येवन बली चक्रवर्तीले निमगिता म्हाका थोडे दान जाय आशिल्ले म्हणून. बली चक्रवर्ती लेखता हो सांचलो हो कल निमगितालो जाय तर दिता म्हणता. वामन सांगता म्हाका मस्त काय नाका खाली 3 हेजेचे जाग मेळ्यार पुरो म्हणता. तेन्ना बली चक्रवर्ती कल करता जाय तर दिता हांव म्हणता. तेन्ना वामन एक हेजी काणू भुलोक अर्द व्हरता फुल भुलोक घेता. अनेक हेजी काणू दुसरे हेजी काणू आकाश अर्द व्हरता. आकाशवरी फुल्ल घेता. आता तिसरे हेजी खंय दवरचे म्हणून विचारता. बली चक्रवर्ती कळता हो मी महाविष्णू अवतारची म्हणून आणि कल करचे मगल मातेर दवरी म्हणून सांगता. वामन तिसरेचे हेजे बली चक्रवर्ती माते दवरता ना बली चक्रवर्ती पाताळा वता. तागल संगती तागल राज्यांत आशिल राक्षसवरी पाताळा वता ती. जाल्यारी विष्णूक बली चक्रवर्तीले भक्ती महा खुश जावन तो सांगता तू वर्सा एक दिवस भूलोका येवन एक दिवस राज्य कोरीत आणि तुगो लोका पुरा मेळून वचितो म्हणून सांगता. त्या दिवसू आम्ही बलिपाड्यमी म्हणून आचरण करचे. वय तशीच आम्ही आश्विज शुक्ल पाडव्यांतू गोपूज वर्केन करताय. श्रीमद भागवतांतू सांगला म्हणकेचे श्रीकृष्ण तेगेले गोपालकाक आणि गायक मस्त पावस येता तांकां रक्षण दिवका म्हणून सांगून गोवर्धनगिरी पर्वत उक्कोंडरलेल्या काणी आमकां पुरा गोतासा. तस जावन श्रीकृष्णाले एक आशया प्रकार त्या दिवसू गोपूजे आणि ते गोवर्धनगिरी पर्वताच्या पूजे करका म्हणून सांगून तागेले एक इच्छा आशिल्ल्या. सो त्या दिवस लागून त्या एक संप्रदाय शूर जाल्ल्या म्हणून सांगता ती. आता गोपूजे दिवसू म्हळ्यार पाडव्या दिवसू कसं करता म्हळ्यार सकाळी उठोन न्हावन जप तप पुरा जातरे गायक नाणोन तिका अलंकार करतांती. फूल आणि माळनु चंद कोरून अलंकार करतांती तिका. तशीची शेणान एक गोवर्धन पर्वत वर्केन करतांती. मागीर गोपालकृष्णाले उडगासकोन घेवन ताका आरती कोरून मागीर त्याची आरती गायक वर्केन दाखयतांती. गायची विषयाक आयला रे
आमकां आमी गायतू मातृस्वरूपी म्हूण सांगून आमी अम्मा म्हळ्यार एक भावन आमकां न्हय वा तशीच तिका कामधेनू म्हूण वरकेन आमी सांगता ती म्हळ्यार निमगेलें ती दिता आमकां ती डिनातील कसाला न्हय वा पुरा ती दिता म्हूण एक आमकां आसा. तशीच आम्लजनक घेवन आम्लजनक दिवचे एक प्राणी म्हळ्यार गाय म्हणून हिगेल भितरी 300 कोटी देवते आसा म्हूण सांगून आमगेले एक नंबिके. तस जावन हिक्क पूजा केला रे त्या देवतेक पुरा एक पूजा केल्या तसल एक पुण्य आमकां मेळटा म्हूण सांगून आमी ह्या दिवसू गोपुजे म्हूण सांगून करता. वय हे इतले दिवस आम्ही सांगले दीपावलीचे आचरण केवल एक परबेचे आचरण जावन ना. हे आम्ही आचरण करचे 4 की 5 की दिवस आमकां मस्त संदेश दिता. आरोग्य, ऐश्वर्य, त्याग, स्नेह आणि बांधव्य हे परब जनांक पुरा जनांक ಒಟ್ಟು मेळयता म्हणून सांगून सांगेत. आता आम्ही आचरण करचे तसले खंयची एक कार्यक्रम आसचे पुरो रंगोलकी दिवू जोडोचे पटाके मारचे स्वीट्स वांटूचे हे सक्कड काम करताना आम्ही जनाल ಒಟ್ಟು मेळताची लागी घरच्या ಒಟ್ಟು की एक आम्ही काम करचे जाग्यार पुरा जनाल ಒಟ್ಟು खंयचे भेद नाशी आम्ही पुरा ಒಟ್ಟು मेळ्ळो हे परब आचरण करताची. ताजे निमित्त सांगेत हे परब आमगेले एक सामाजिक बांधव्य घट्टी करता म्हणून सांगून सांगेत. तशींची हे परबेक आम्ही फेस्टिवल ऑफ टुगेदरनेस म्हणून वरके ना सांगेत. वय आता हिन सांगिल वरी फेस्टिवल ऑफ टुगेदरनेस म्हणून सांगले. आता अनेक परब आसा आमगेले. भाऊबीज हे भाव भयण्यांगल परब. भाऊबीजेक अनेक नाव आसा यमद्वितीया म्हणून. यमा आणि यमी सूर्याले चेडूं. यमा भाव भयण एक दिवस यमा सुमार वर्सानंतर यमील घरा वता. सुमार हुडगीरनी घेऊन यमील घरा वता. यमीक यमा पळून भारी खुश जाता. ताका आपोवन तिलक लावन आरती दाखोवन ताका कलकल आवडता त्या पुरा कोर्ण बरे सत्कार करता भावाक. हिगले प्रीती पळून हिगल सत्कार पळून यमाक भारी खुश जाता. यम सांगता आणि मुखारी एव्हरी इयर प्रति वर्ष आम्ही ह्यांचे दिवस भाव भयण्यांगल परब करका. हांव तुका केन्ना येवन मेळता जीवन पर्यंत हांव तुका रक्षण करता म्हणून एक सांगून होता. त्याची परब आम्ही हांगा भावबीज म्हणून करता. ती ह्यांचे दिवस कृष्ण परमात्मा सुभद्रावरी मेळ्ळा म्हणून सांगून एक काणी आसा. हे दिवस दीपावलीक म्हणून मस्त करताना परगावताना पुरो लोक येतात नवे तेन्ना भाव भयण्यांगल परब वरी आम्ही हांगा आचरण करता. ती वय दीपावली इतली पुरा एक संभ्रम आस पळय. हो जल्ल्या पुरा जल्ल्या दीपावली जल्ल्या म्हूण लेखची तशी ना. इताक म्हळ्यार कार्तिक मास सूर जल्ला तुळशी पूजा लागी येता आसा. तुळशी पूजेच वरकेन आमी पटाके पुरा तुळशी पूजेक एक कांड व्हरत आशिल्ले न्हय. तुळशी पूजा म्हळ्यार एक गम्मताचे एक आचरण म्हणून सांगेत. एक भयभक्तीर आमी तुळशी पूजा करता. ती कार्तिक शुद्ध द्वादशीक आम्ही तुळशी पूजा आचरण करता. ती हाका उत्तान द्वादशी म्हूण वरकेन सांगता. ती ह्या उत्तान द्वादशी म्हळ्यार विष्णूला एक जागृतीचे काल म्हूण सांगेत. आम्ही कशें नमगता म्हळ्यार एक मानवीय अंश देवदेवते भितर वरकेन आस म्हूण ग्रहण करचे एक संस्कृती आमगेल्या. म्हळ्यार विष्णू वरकेन आमगेला म्हूण केशी खात्ता नाकता न्हिदता म्हूण सांगून आमी नमगता. ती हे आषाढ एकादशी शयन एकादशी म्हूण वरकेन सांगता. ती आषाढ एकादशी दिवस विष्णू तागेले शयनाक वता म्हळ्यार योग निद्रेक वता. त्या जत्तरी 4 महिने नंतर येवची हे उत्तान द्वादशी म्हळ्यार चातुर्मास. चातुर्मासान तुका कसलेचे मस्त कार्यक्रमांनी जायना म्हळ्यार विष्णू न्हिदोन आसता. या उत्तान द्वादशीक तुळशी पूजे दिवस देव प्रथम जावन भायर येवन तागेल भक्तांक एक दर्शन दिता म्हणून सांगता. ती ताजे नंतर देवस्थानांत पुरा उत्सव आनी शूर जाता. ते दिसूची तुळशी पूजा आसता. हाजे 1 महिने पुढे म्हळ्यार सांगल्यार आश्वीज मासाचे एकादशी दाखोवन ह्या उत्तान द्वादशी तरी पश्चिम जागर पूजा वरकेन आमगेल देवस्थाना जाता न्हय सकाळी सकाळी पालपाल्यार. सो त्या वरकेन ह्या कालाचे एक विशेष म्हूण वरकेन सांगेत. तुळसी लक्ष्मीले स्वरूप म्हूण सांगता. ती भायल मनशां सकाळी उठोन न्हावन तुळशीक उदक घालून तशीच हळदी कुंकुम दवरून तुळशीक सुत्त काडून नमस्कार घाल्यार पुण्य म्हूण सांगता. ती ह्या तुळसीले एक दर्शन मात्रान पाप परिहार जाता. तिगेल स्पर्शान आमगेले देह शुद्धी जाता. तशीच
तिका एक नमस्कार घालेल निमित्त आम्ही रोगमुक्त जातांती आणि तिका उद्दा घालेल निमित्त आमगेले एक अपमृत्यू कसले असता त्या पुरा एक तड येता म्हणून सांगून आम्ही नमगतांती. तुळसी आमगेल घरा भायर आम्ही दवरतांती. इत्याक दवरतांती म्हणून सांगलारी तीण आशिल कडन वातावरण शुद्ध असता. इता म्हळारी ती आम्लजनक दिता म्हणून सांगून सांगतांती. होय तुम्ही सांगला म्हणकेची तुळसीक विष्णुप्रिय म्हणून सांगून सांगताच. आणि तुळसी झाड एक वखदा अंश आशिल तसल एक झाड जावन आसा. तुळसी परबे वेळारी आम्ही तुळसी कट्टे चंद करून घासून क्लीन करून ते शुद्धीकरण करताची. ताजे नंतर ताजे 4 मुल्ल्याकय कब्बू दवरून ते कब्बाचे तुदीक एक फूल एक खंयची एक लाईट की बल्ब की गुडदीप वरकेन मस्तजेन घालताची. तशींच ताजे सुत्ता एक आम्ही एक दोर बांधून आंबे पानाचे तोरण बांदचे. मागीर फुलां अलंकारू तशींची देवा येद्राक रंगोली बरोवन ताजे वयर दिव दवरून चंद करून तुळशी होकले म्हणके आम्ही अलंकार करताची. तशींच कार्तिक मासांतू महाविष्णू आवाळे झाडांतू वास जावन आसता म्हणून सांगून सांगताची. ताजे निमित्ती आवाळेचे घेल्लू ते तुळसीक बांदिताची. कितले की कडेन चिंचांबे रुखाचे घेल्लू वरकेन तांणी बांदिताची. ताजे नंतर देवाक नैवेद्याक पोहा पंकदई आणि ड्रायफ्रुट्स असला ड्रायफ्रुट्स एक खंयचे स्वीट्स नारळ केळे सक्कड दवरून आरती तशींची कर्पूर आरती पूरा करून हे सक्कड नैवेद्य दवरलेलं तसल स्वीट्स लागी घरा वचून वांटूचे. ताजे नंतर पटाके मारून हाजे संभ्रमाचरण करचे. तुळसी परबेचे एक चंदाई म्हणून सांगेत. होय आता तुम्ही सांगेल वरी तुळसी परब आम्ही तुळसी सांगाती विष्णूक वरी पूज करताती. तुळसी काट्टरी आम्ही सालेग्राम दवरून तिका हळद कुंकुम लावून गंध लावून फूल माळणू आवळ्याचे हार घालणू आवळ्याचे तुपा दिव लावणू शंकांतू दूध घालणू अर्घ्य दिवणू आरती कोरणू मंत्र मोडणू आणि मंत्र पुष्पांजली दिवून पूज समर्पण करतात. आणि सुमंगले लग्न जाल सुमंगली असतात त्यांनी हळद कुंकुम घालणू तुळसीक 3 सुत्तू मारणू देवा पाय पडतात. आणि तुम्ही सांगील वरी तुळसी लक्ष्मीले स्वरूप ती सकल सौभाग्य दिता म्हणू बामणाले चेडूवांगले कुटुंबस्थांगले पुरवलोकले आयुष आरोग्य वाढो म्हणून सांगून ती एक सांगणी कोंगेन पाय पडचे आस. आता तुळसी ना जाल्यारी आमगेल घरांतू कल्ले जायना. तुळस ना जाल्यारी पूजना तीर्थना मोक्ष प्राप्त जायना आणि तुळस नाशिले घर ना. होय तुम्ही सांगला म्हणके ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ म्हणून एक भजन माकुडगा सत्तास. वय आता तुळसी पूजेविषयी तो मुरलेलेंती. ह्या तुळसीच विवाहाचेची एक भारी चंद काणी आसा पुराणांतू. कसं म्हणारे जलंधर म्हणून एकलो राय आशिल्लो. तागेल बायल वृंदा म्हणून ती महापतिव्रते आणि विष्णूला परम भक्ते. ह्या जलंधरू इतले बलशाली जत्तके तक्क सुलसूचाक कोणाल निमित्तच साध्य ना. इता म्हणारी तागेल बायलेले पातिव्रत्य तक्का रक्त असता. हो पुराजनाक एक लोककंटक जाताना ईश्वराक आणि विष्णूक चिंते जाता. ईश्वर विष्णूना निमगिता कसल कोरियत हक्का म्हणून कडे त्यांनी एक उपाय करतांते. विष्णू जलंधराल रूप घेऊन जलंधर घरा नक्तील तवळी वृंदाते वत्ता. थंय वचून तिगेल ಒಟ್ಟು ಮೊಗಾನ ಸಮಯ ಕಟ್ತಾ. तदन कसं जाता तिगेला एक पातिव्रत्याक भंग जाता. तिका कळना तोमेगेल बांबूण नाही म्हणून सांगून ती बांबूण म्हणू लागता. पातिव्रत्या भंग येल निमित्त थंय ईश्वरू जलंधराक दिवश मारचाक साध्य जाता. हे कळतरी वृंदाक भारी कोप येऊन ती विष्णूक तू एक काळू फत्तोर जा म्हणून सांगून शाप दिता. मागीर ती बामणाले चितेंतू ती उड्डून तिगेल प्राणत्याग वरकेन करता आत्मसमर्पण करता. तस जावन विष्णू या वृंदाल आत्मस पळा त्या तुळसी जावन परिवर्तन करता. म्हळ्यार तिगेल भक्तीक तुळस जावन तिक परिवर्तन कोरून ह्या तुळसी पूजे दिवस म्हळ्यार उत्तान द्वादशी दिवस तो वरकेन सालिग्रामा रूपारी ते येवन तुळसीक हरडिकोन घेता म्हणून सांगून वरकेन काणी आसा. होय अशींची अनेक काणी वरकेन आसा. समुद्र मंथना वेळारी कामधेनू कल्पवृक्ष कालकूट विष ऐरावत लक्ष्मी देवी अशी मस्त सकड वस्तू उद्भव जाताना महाविष्णूक मस्त खुशी जावन तागेला आनंद बाष्प ते अमृत कलशा वयर पोवून उद्भव जल तसले एक झाड म्हणून वरकेन तुळसीक सांगताची.
वय वय आम्ही तुळशी परबी दिवस मुगा गळशी एकपाने चटणी पायसू सुरनळी पुरा करतात. सांजे पूजेक आम्ही तुळशीक गोड फोव कादय नैवेद्य करतात. नाही पोवा पण कधी म्हणताची. वय सो तुळशी परब आणि दीपावळी हे एक सगळेच एक साधारण एक 1.5 महिने 2 महिने म्हणता आमकां एक भयंकर संभ्रम न्हय वे. सो ह्या परब दीपावळी दिव्याच परब म्हणटात उजवाडाच परब म्हणटात हे आमगेल सक्कड जनाले जिवनांतू एक सुख शांती समृद्धी हाडो म्हूण सांगून त्या देवाला निमवितची. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते.